relocates all vehicles, scrap yards and metal salvage yards from residential, agriculture and eco-sensitive village areas to designated zones within Goa IDC estates. These scraps pose environmental health risks and disrupt rural life. The government should identify existing scrap yards, develop proper equipped IDC zones and implement a phased relocation plan to ensure safe and regulated operations. Speaker sir, ह्या हाजे पयलीं हेच आमी हाडिल्लें पयलें आनी ते टायमार म्हाका तुमी उतर दिल्लें बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सानी दिल्लें की आमी ते शिफ्ट करुया म्हणून. स्पीकर सर जाता तें अशें की रेजिनाल्ड आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅनूय आहा. So this assurance was already given, Speaker sir, not now, 2 years ago. पूण इतलें जावन government goes into sleep mode. It slips into sleep mode after the 3 years, 3 वर्सांनी. Speaker sir, scrap yard जी आसा ती तू पयलीं मांडलें न्ही मांडटालो हांव पळय. मांड बाबूची आन्सर करतलो. आन्सर आहात जाल्यार तुजें रेडी मरे. कॉल कर सद्दी आन्सर करून ताका मागीर. Speaker sir, the government is seized of the issue and has already initiated steps for relocation of existing scrapyards. The GWMC has constituted a committee consisting of officials from Revenue Department, Department of Urban Development, Director of Panchayat, Goa State Pollution Control Board, Goa Industrial Development Corporation, Administrator of Komidar and GWMC for identification of land for setting up recycling, upcycling units and scrapyards. The Goa Waste Management Corporation is presently working on formulating the draft Goa Waste Recycling Unit Policy. This draft policy would ensure regulating and relocation of unorganized recycling, upcycling units and scrap yards operating in Goa in identified areas, thereby addressing the environmental and health concerns highlighted in the resolution. Considering that, as per the Goa Industrial Development Corporation, allotment, transfer and sublease regulation 23, the activities of scrapyard being prohibited in the industrial state set up by GIDC. A dedicated committee constituted by GWMC is tasked with identifying suitable land for development of trade zones. Upon publication of this policy, these trade zones will then be allotted on lease specifically for recycling and upcycling units and scrapyards. The GWMC has also undertaken physical verification of existing scrap units in coordination with the Department of Urban Development and the Directorate of Panchayat to accurately assess the land requirement. The Collector North and South Goa has identified some land parcels for setting up of trade zones, and the process of identification of additional land is also ongoing. GWMC has initiated the feasibility assessment to ensure appropriate and environmentally complement zoning. Furthermore, the Goa State Pollution Control Board is rolling out a digital waste monitoring platform. This platform is designed to facilitate the registration of waste generators, dealers, collectors, storage facilities, aggregators, transporters, recyclers and reutilizers, and will allow for real-time monitoring of the transportation and disposal of non-biodegradable waste. Speaker sir, the Government of Goa has already taken concrete steps aiming for relocation of recycling, upcycling units and scrapyards. Given that all the critical actions proposed in the resolution are already been undertaken by the government. For example, policy formation, identification and acquisition of suitable land, development of specialized trade zone and introduction of robust digital monitoring system. The Honorable MLA is requested to withdraw the private resolution as the matter has already been addressed comprehensively. Because
बाबूशान नवे उतरां घाल्या रिसायकल अँड अपसायकल म्हणून आम्ही पहिली रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणून मुखेलमंत्री टाटा करून उलयतात ते आयकलेले हे आता नवे हाडला रिसायकल अपसायकल पूण म्हाका आतांच मायकल लोबन याद केले ते भशेन 3 वर्सां पयलीं ही हाडिल्ली वस्त आतां आमी थंयच आहा हे नवे तुवें जे सगळें सांगलां ते आयकूंक बरें दिसता म्हजें मातशें हे मिस्टेक आहा हांवें ते IDCन घालूंक जाय नासलें बट basically what I am trying to suggest is that once our session gets adjourned, Speaker sir, we slip into sleep mode. आम्ही सुशेगाद न्हिदूंक वतात आनी मागीर परते नेक्स्ट सेशनाक उठतात परती ही हाडटात आमी आतां स्पीकर सर बेसिकली मेन इशू कितें आहा गोंयांक 1000 स्क्रॅप यार्डां सुमार आहा आनी रजिस्टर्ड जाल्यार फक्त 269 सो हाजो अर्थ कितें ऑलमोस्ट 800 आर ऑपरेटिंग आउटसायड द लॉ स्पीकर सर ही खंय आहा ही अशी लिपून ना खंय तरी दे आर इन प्लेन सायट दे आर इन रेजिडेन्शियल एरियाज दे आर इन एग्रीकल्चर फिल्ड्स दे आर इवन इन इको सेन्सिटीव झोन्स दे आर मेनी इन कॉम्युनल लँड्स और प्रायवेट लँड्स बार्देसानूच 103 इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा तिसवाडीन 31 आहा साश्टीन 19 आहा स्पीकर सर हे जर आयकूंक गेलें जाल्यार बरें दिसना आतां कोलवाळे आतां जाता कितें पळय दिस scrap yards are becoming environmental ticking time bombs. कोलवाळे late 2022 4 scrap yards उजो लागलो 3.5 लाख लिटर उदक लागले फक्त उजो देंवोवपाक धवळे स्क्रॅप यार्ड उजो पेटलो हायवे पॅरलायज जाली कुट्टी खांडेपार फोंड्या रिपीटेड फायर इन्सिडेंट्स आर कॉजिंग इव्हॅक्युएशन स्पीकर जर हें जर सगळें पळयलें जाल्यार आनी एक म्हणल्यार स्क्रॅप यार्ड आर burning hazardous items in the open. They operate without sanitation. They pay no taxes, no fees, no municipal dues, yet earn profits. Speaker sir, आता गव्हर्नमेंटान व्हडलो अनाउन्समेंट कितें केलो की आमी एक रजिस्टर्ड व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसी ऑफ गोवा 2023 म्हणून हाडली म्हणून आनी टार्गेट कितें आशिल्लें 1,92,000 ओल्ड पोल्युटींग व्हेइकल्स आमी स्क्रॅप करतले म्हणून हे वेले खंय हे वेले मडकयचो जो आहा पळय स्क्रॅप वालो तो मोनोपली आहा ताका एकल्याकूच आहा तें सो तो कितें करता तुजी गाडी जी हाडटा तो 50% लेस दिता दुसऱ्या परस कित्याक ताका मोनोपलीचो फायदो मेळ्ळा सो स्पीकर सर एक जाय म्हणटा तें कितें आतां सिन्स आय हॅव रेज द इशू आय एम आस्किंग अ कॉम्प्रिहेन्सिव रिलोकेशन अँड मॅनेजमेंट पॉलिसी फॉर स्क्रॅप यार्ड्स 380 operators have received eviction and show cause notices. Because sir, IDC म्हणटा की आमी स्क्रॅप यार्डाक घेना पूण हे बरें कॉमिक दिसता IDC म्हणटा स्क्रॅप यार्डाक घेना पूण IDC जनरेट स्क्रॅप which is taken elsewhere. सो हे कितें स्पीकर सर सो ताजे खातीर जे तूं सजेस्ट करता की आमी एरियाज डेव्हलप करतले अंडर सॉलिड वेस्ट क्लोज टू इंडस्ट्रियल एरिया हे करपाची गरज आहा because there are at least 800 illegal scrap yards without registration or oversight. There are repeated tragedies, which is public safety risk. The only sustainable solution is an immediate systematic relocation. Speaker sir, म्हणटकर हांव मागता की एक concrete time bound plan declare करचो जाता जाल्यार IDC म्हळ्यार तुका झोनिंगाचो इशू जातलो इवन कोमुंदात जमनीन तूं घालूंक गेलो जाल्यार तुका झोन ते अलाव करतले जाल्यार or you know take it close to an industrial area. Because otherwise the people also will object. So you require an IDC this. Then you need regular inspection of pollution control board, fire department and local bodies to prevent re-emergence. आता जर काढली आम्ही म्हाका इंटरेस्ट कित्याक आहा की आमचे फातोर्डा स्क्रॅप यार्ड आहा सो म्हाका ती केल्ली जाय ते वचपाक तयार आहा पूण ते वचून ताका घालतले खंय ताका जागो दुसरो जाय आमी तेन्ना रेजिनाल्डाक जागो पसून दिल्लो ओके म्हणल्यार मागीर तो जागोय गेलो दिसता आनी काय जालें ना दे वर ऑल्सो रेडी मीटिंग घेतली अंडर ही चेअरमॅनशीप तो तर चेअरमॅन आसलो हे आयडेंटिफाय करपाक हय मागीर हे करूंक जाय आसलें हां केलें जालें म्हणजे आतां कितें जालें कोणतें कित्याक घेवचें पडटा रिजोल्यूशन स्पीकर सर हांव मागता की हे आतां एक प्रॉब्लेम आहा ती लेट अस कन्वर्टेड इनटू एन ऑपॉर्च्युनिटी इट विल बी देयर फॉर यू ऑल्सो इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर सो देरफॉर वी आयदर एक्ट नाव और वी वेट फॉर द नेक्स्ट फायल और फॉर द नेक्स्ट ट्रेजेडी एंड फॉर द नेक्स्ट हेडलायन दॅट इज द ओनली थिंग सो आता हे जर आमी कितें सोडून जर नवें कितें चिंतूंक सोदतात आनी बाबूश म्हणटा तें जर जावपाचें आहा जाल्यार I would be willing to withdraw this resolution but give me some sort of a time bound plan
फाल्यां या परत पळोवया असलें कितें तरी सांग. We have identified certain areas under the chairman of IDC, Mr. Honorable Member Reginald, under his chairmanship, we have identified certain areas. Yeah. So I was just asking him, and he said we'll have a resolution. त्याच्यात thought withdraw होता म्हणून. So तू आणि काय राव लावू लोकांना मागीर. The same assurance I'm going to give you, no. But when I'm going to, Honorable Minister. the issue has been already raised, no. Honorable Minister, please give your reply. The issue has already been raised, no. You can speak, yeah, but he is withdrawing before you all finish it. So he is satisfied basically what I replied to. For the first time bound हे सांग रे कितें. No, we have already identified certain areas. We are yet to see the areas. We have not seen the areas. This has been told by the Talatis and all. We were sent around to identify these areas. And there are आयडेंटिफाय प्रायव्हेट जमनी त्यो. No. It is either communal land. कुमुंदात दितले म्हणजे ना. So we have identified that. So we need to see the feasibility of the area. एक महिन्यात या महिन्यात इंडिपेंडंट डे जातो को एक दिन मेळया म्हणून. So we'll meet. I think by next month we will meet on this issue. Yeah, we will. Honorable Member, is it your pleasure to withdraw the resolution? Honorable Member, Vijay, is it your pleasure to withdraw the resolution? Is it your pleasure to withdraw the resolution? तुझे झाले मरे. तू आणि He has already given you the reply. तू झाले मरे. Normally, Harish Borkar. everyone is to talk. उदय तू एक 2 मिनिटं उदय. सर शॉर्ट अँड स्वीट चडशे विजय बाबू उलयल्लो आसा पूण Are you satisfied with the reply? You please point out something that he has not spoken. Sir, I have every right to speak. In my constituency also there are scrapyards. So I want to take part in this deliberation. Noted. You cannot close down this saying. No, I'm giving him to speak. one by one स्पीकर सर एनवायरमेंटल जो डॅमेज जाता हेका लागून आतां जशें सांगलें आतां मेडशे एक स्क्रॅपयार्ड आसा हांवें कितले फावटी कंप्लेन केली हे स्क्रॅपयार्ड अजून पर्यंत तशेंच आसा कोलवायचे स्क्रॅपयार्ड हांवें पर्सनली कंप्लेन केल्ली स्क्रॅपयार्ड आसा स्पीकर सर 50 स्किप्स आनी प्रत्येक वेळा उजो पेटयता थंय हांगा आमकां ब्रिजा वयल्यान गेलो हॉटेल सेंटर वयल्यान आमकां सांजे वेळार सदांच दिसता उजो पेटता तो सो स्पीकर सर जो एनवायरमेंट डॅमेज जाता हेच्या बाबतींत मिनिस्टरान काय सांगना दुसरे स्पीकर सर जो रेव्हेन्यू लॉस जो विलेज पंचायतीक जाता हेच्या बाबतींत विलेज पंचायत जावं म्युन्सिपालिटी खंय आसा तेका रेव्हेन्यू पे करता जे मायग्रंट जे येयल्ले आसा ते मायग्रंट थंय कामाक आसा जावं लेबर जे आसा तेंचे व्हेरिफिकेशन जाला काय ना तेजी ट्रॅकिंग सिस्टम कांयच ना दुसरे स्पीकर सर ते टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां काय ना खंय कितें करता तांकां खबर स्पीकर सर क्रायम एक्टिविटी ह्या स्क्रॅपयार्डाक लागून खूब जाल्या झगड्यो कितल्योश्यो जाता आनी ह्यो क्रायम एक्टिविटी कंट्रोल जायना स्पीकर सर आमची विलेज आयडेंटिटी आम्ही पळयताले मेडशे गांवचे लोक जे आसा ते उजो पेटयता म्हणून सगळे भायर सरले आनी प्रत्येक वेळा ते कंप्लेन घालीत आसा मात अजून पर्यंत टील डेट ते स्क्रॅपयार्ड बंद जावना स्पीकर सर आता हो जो आसा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी एक लिस्ट काढली स्क्रॅपयार्डां कितली आसा गोंयांत आता तितून पळय तिसवाडी 29 म्हणटा बार्देस 102 पेडणे 7 बिचोली 16 सत्तरी 9 मुर्मुगांव 36 सांगेम 3 धारबांदोडा 6 सालसेट 97 काणकोण 9 केपे 9 आणि फोंडा 52 आणि टोटल मिळून 373 ही लिस्ट यांच्यानी काढली कॉर्पोरेशनान काढले वेस्ट मॅनेजमेंट स्पीकर सर म्हाका इतलेच विचारपाचें आसा ही लिस्ट हांगा आसा पण अशी आनी कितलीशी स्क्रॅपयार्ड आसा ती अजून पर्यंत ट्रॅक जाल्ली ना सो ती कित्याक लागून ट्रॅक जावना आनी समज ही पॉलिसी हाडटले आनी तांकां जागो दितलो आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स जाय आयज कित्याक प्रत्येक लास्ट 3 वर्सां आमी डिस्कस करीत आसा हेजे पयलो हांवेंनूय रेजोल्युशन घातलेलें हांवेंनूय डिस्कस केल्लें आमकां एश्युरन्स अशेंच मेळ्ळें की हांकां आमी शिफ्ट करतले आतां खंय शिफ्ट करतले खंय लोकेशन हें करतले येन्ना म्हटल्यार म्हाका दिसता तो प्लॅन आवट जावपाक जाय खंय जो समज आयडीसीन करतले काय आनी खंयची एरिया तुमची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी खंयचे हितून करतले सो तो म्हाका दिसता आयज मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय ना की आपूण करतलो खंय करतलो तो मातसो प्लीज दिया आनी ही बाकीची जी अनट्रॅक्ट आसा ती केन्ना पर्यंत ट्रॅक जातली तेजे एश्युरन्स दिया Pennsylvania.
Sir, stand by with regards to the private members resolution supported by Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, scrap yards गावान सगळ्याक आहे आणि सगळ्यांकडे ओच जणांको परमिशन आहे ओच जणांको परमिशन नाही. आता जी लीगल स्क्रॅप यार्ड्स आहे त्यांक परमिशन दिताय पण त्यांक लागून भरपूर आणि ज्यो फॅसिलिटीज रिलेटेड जावपा जाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड त्यांचे चेक दोन्ना म्हणजे त्यांक जे कोण काम कोताय जो लेबर काम कोता तो लेबर हुंयसो येता तो लेबर त्यांक रजिस्टर्ड लेबर आहा हेल्थ कार्ड आहा हेच कांय फॅसिलिटीज आसनाय. मागीर सडनली जोरी तरी कितेंय एनवायरमेंट रिलेटेड जोरी तरी ते मेसअप कोताय जाल्यार गांवांत बोवाड जाता. पूण द बॉटम लायन इज येस इंडस्ट्रियल एस्टेटी व्हरपा जाय पूण डेली बेजीस जे स्क्रॅप कलेक्ट जाता वचोन इंडस्ट्रियल एस्टेटी ते पावोवपाक प्रॅक्टिकल आहा की ना. गार्बेज जे भाशेन आमगे डेली कलेक्शन जावन MRF येता सो ते भाशेन डेली जे स्क्रॅप जनरेट जाता एवरी डे देर इज स्क्रॅप जनरेटिंग फ्रॉम एवरी विलेज. So where do you intend to first deposit that and then take it to the scrapyard, or how is this possibility? What is the thought process? We are directly saying here industrial estate or pass practically सोदा जे कोण स्क्रॅप पुंजायत असताय ते हुई पळय सद्या मांडटलो या सायकलेचे पुंजायताय कोण आनी की धाकटे पिकअप घेवन पुंजायताय तो ती सायकल डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेटी वयतली. सो होल थॉट प्रोसेस कित तुमगेलो हाऊ आर यू गोइंग टू इम्प्लिमेंट दिस कित्याक हिंग सांगपा आतां व्हेरी इजी आणि तेका लागून ते थॉट प्रोसेस जायना म्हणून 3 वर्सां लागले उलयन कित्याक वॉट इज द प्रॅक्टिकल थिंग ऑन ग्राउंड हे म्हाका सदां चोवपाक गरज आहा. आणि प्रॅक्टिकल जर तर चोयतलो सोल्युशन काडटलो जाल्यार यू नीड टू कॉल ऑल दीज लीगल स्क्रॅप होल्डर्स जे रजिस्टर्ड आहाय गोवा पोल्युशन बोर्डाचे तेंको ऑलरेडी कन्सेंट आहा टू ऑपरेट हेंक सगळ्या आपोवन हेंको डिस्कस करपा जाय हाऊ टू मिटिगेट and how to bring into a platform where daily scrap what is being collected reaches to the right place which has been identified. Ullas Toenger. Private member resolution आमच्या होनरेबल विजय सरदेसाय हाडले खरेंच स्क्रॅप खूप इम्पॉर्टंट आहा. हे स्क्रॅप यार्ड आहा ते सगळ्या मतदारसंघात आसा. म्हाका दिसता की आमच्या नावेली मतदारसंघात सुद्धा खूप कडेन स्क्रॅप यार्ड आहा आणि थोडे हे आमच्या हावजिंग बोर्ड हे दाटी वाटेन घरां आसा हे थंय एक 5-6 स्क्रॅप यार्ड आहा आणि या स्क्रॅप यार्डाच्या लागीं देवूळ आसा थंय चर्च आहा थंय मस्जिद आसा आणि ह्या स्क्रॅप यार्डान खुबशे असे स्क्रॅप जे स्क्रॅप इलेक्ट्रीक वायर स्क्रॅप कॉपर स्क्रॅप प्लास्टीक स्क्रॅप बॅटरी स्क्रॅप बर्न ऑयल मेटल आयर्न स्टील झिंक पॉयझनस केमिकल टँक्स कॅरिंग पॉयझनस गॅस अशे तरेतरेचे त्या स्क्रॅप यार्डान हे ते सगळे वस्तू असता. आणि हे जे समज आणि ते कॉपर वायर ती प्लास्टीक वायर ती रातचे जळयता तितली कॉपर वायर काडटा आणि तितून खुबसो फ्लेम जाता काळो धुंवर जाता आणि सराउंडिंग एरियांक त्या लोकांक खूप त्रास जाता. अशे तरेचे खुबशे घडणे ह्या स्क्रॅप यार्डामुळे घडटा. स्पीकर सर एक सरकारान सर्वे करची आणि जे रेजिस्ट्रेशन एरियान जे स्क्रॅप यार्ड आसा तांकां जाता तितले बेगीन शिफ्ट करून त्या खातीर बरी एक स्कीम तयार करची अशी माझी विनंती आसा. आणि हितूनसून लोकांक जे त्रास जाता तेजे लोकांक तुमी तेजेर सोल्युशन करचे अशें मागता. थँक्यू स्पीकर सर. डॉक्टर चंद्रकांत शेटे. श्री मायकल लोबो. Private member resolution जे Vijay Sardesai हाडला this we have debated in this August House in somewhere in 2012. 12-13 जेन्ना ही डिबेट जाल्ली हां बरो व्हडलो बोबाट जाल्ली की स्क्रॅप यार्ड तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें की वी विल सी दॅट दीस स्क्रॅप यार्ड मूव्स इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट. विजय सरदेसाय हांवें रोहन बाबान हे सगळे हो इश्यू हाडलेलो त्या टायमार आणि एश्युरन्सीज आमकां 2-3 वर्सां दिले तेजे उपरांत ते सांगले वी विल ट्रान्सफर इट टू वेस्ट मॅनेजमेंट. आयज जो बाबूश आन्सर करता इज आन्सरिंग एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर की आपूण वी विल टॅकल इट. बट जागो आयडेंटिफाय जावंक ना स्पीकर सर. आणि जागो आयडेंटिफाय जाता म्हणून जाता 3 वर्सां जाली. बाब रेजिनाल्डाक तुमी इनचार्ज केल्लो की ही विल टेक द मिटींग आनी कितें करतलो म्हणून तो पूण अशें कांय जावंक ना स्पीकर सर. अजून हांव इतलेंच मागता टील दीस प्लेसीस आयडेंटिफायड जे लो लाईंग एरिया स्पीकर सर मिनिस्टर इज ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू. म्हाका तूं एश्युरन्स दी की आमचे एरियेन जे लो लाईंग एरियान कोणें घातलाय स्क्रॅप यार्ड आनी वाडोत दी आमच्या एरियेन आहा
No, we will make a letter to you. Now, local body has not given license. Local body has not given license. Some have come even in tenanted land. You give me assurance that you will immediately issue them order to remove it. म्हणजे completely काढचे म्हणून थिंगा आसले. ती scrap yard cannot be in low lying area because सगळी शेतां जी सायडीची आहा ती सगळी पोल्यूट जाता. थिंगासर रायस येना सारको कित्याक तितून जे हे आसता लाता जी येता म्हणजे टीन्स जे येता ऑयलीचे टीन जे येता तितूनसून पावसान उदक सगळे थिंगा दुसऱ्या शेतांनी वयता. सो no पंचायतीन तांकां नोटिसीस बीन इश्यू केल्या बट वी वॉन्ट अ ऑर्डर फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर वेर यू आर द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. Now relocation is later on. They don't have license. I am talking about whether they have license or no. They do not have license. You are talking about relocation. When you will make the place ready, you will relocate. Till then, we don't want in the paddy fields. तेंका आपल्या भाटांनी व्हरोनी, आपल्या घरांनी व्हरोनी स्क्रॅप यार्ड. पण आमकां शेतांनी नाका ती. सो माझो रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल स्पीकर की मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिवचे की जे लो लाईंग पॅडी फिल्ड्सान हा आमच्या एरियान कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन हा स्पेशली आमचे नागवा विलेजीन हा ती इमिडिएटली तू काडटलो म्हणून ऑर्डर विल बी इश्यूड बाय द कलेक्टर और डेप्युटी कलेक्टर बार्देस. थँक्यू स्पीकर सर. Cruz Silva. स्पीकर सर, ते कॉलिंग रेजोल्युशनाचे उलयता आसतना विजय सदस्यान हाडलें सगळे MLAन म्हणलां सगळे स्क्रॅप IDC व्हरपा जाय. पूण खंयचे IDC? स्पीकर सर, आमचे मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट आसा सांजे नांव मारगांव आहा. एवरी टायम हांवें असेंब्ली हाडलो आहा कित्याक आमच्यो इंडस्ट्रियल स्टेटां जे स्क्रॅप यार्ड्स आहाय ताजे भायरूय आहाय आनी आज इतलें पोल्युशन कोताय. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपाक जाय आनी की IDC आमच्या मारगांव इंडस्ट्रियल सांजे इतली काय येवपा नाय ती. आनी लास्ट टायम हांवें सांगलो आहा आनी की आमकां आमच्या मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट थिंगा आनी की स्क्रॅप यार्ड्स नाकाय म्हणून. आनी मदें म्हणलां कोमदारी आहा कित्याक कोमदारीचे म्हाका दिसता आख्खे सांजे जे हांवें आनी की स्क्रॅप यार्ड्स येवपा नाकाय हें मातशें क्लियर कराय कित्याक ऑलरेडी थिंग बोल्लो हांवें. Nilesh Kabra. Govind Gowde. आदरणीय आमदार विजय सरदेसाय हांणी माडिल्ल्या प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशनाक हांव तेंको दिता आसतना हांव इतलेंच वेगळ्या विशया कडेन हांव थोडोसो वळटा. ह्या स्क्रॅप यार्डा बरोबरूच म्हज्या मतदारसंघान एक पुलीस स्टेशन आसा. ते पुलीस स्टेशनाच्या मुखारूच एक व्हडलो स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा. आतां हो स्क्रॅप यार्ड कसलो? हो स्क्रॅप यार्ड जितलो एक्सिडेंटल व्हेहिकल जे आसात थंय पार्क करून दवरलेले आसात, थंय डॅमेज जाल्ले आसात, थंय इतले तरेचे पावसान उदक भरून थंय इतली जळार आसात की ते पुलीस स्टाफ जो रावता किंवा ते ऑटोमॅटीक थंय स्क्रॅप यार्ड जाल्ले आसा. पयलू सरकाराच्या जागेर मुखार आशिल्ले हे सगळे क्लियरन्स करप हे तितलेच महत्वाचे आसा आनी वारंवार हांवें दोळे मुखार हाडून दिल्ले आसा. म्हजी मागणी आसा ह्या हावसान जितल्यो जितल्यो ह्या पुलीस स्टेशनाच्या मुखार हे मोठ्यो मोठ्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो निवळ करून ते स्क्रॅप यार्डू खाली करचें अशें म्हजें ह्या हावसाक निवेदन आसा. Digambar Kam. My colleague Sri Vijay Sardesai has brought a resolution about moving of scrapyards at industrial places. I think it affects each and every MLA in the state. प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्क्रॅपयार्ड हा सगळे कडेन आसात आनी स्क्रॅपयार्ड इज अ नेसेसिटी. आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार स्क्रॅपयार्ड इज अ नेसेसिटी, इज अ पार्ट ऑफ द लायफ म्हणटा तें. Anyway, Minister has given an assurance that he is identifying the places, he has already identified the places and is likely to relocate them. My only thing is that till they are relocated, थोडे जाण मदी मदी तांकां काडपाक लायता आनी कितें करता. Since they are already enlisted in the government list and they are already being relocated, some message should go to the authorities that they should wait till they are relocated. Rudolf Fernandez. Speaker sir, honorable member आमचो विजय सरदेसाय ताणें एक प्रायवेट मेंबर बील हाडलेला ते उलोवपाच्या. ऑलरेडी आमकां ऑनरेबल आमच्या मिनिस्टरान सांगलेल्या की प्लेस आयडेंटिफाय केल्या म्हणून
आनी बरें काम करता तो. आनी एकूच म्हाका सजेशन आसलें की हो जागो थिंगासर एटलिस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर तरी वयर आसूंक जाय. आनी कितें आसता न्हू व्हडल्यो मिशिनरी आसता क्रशर व्हडले गाडयो वा कितें आसता गाडयो ते क्रश करून न्हू येते हो ब्लॉक करता. तसले न्हू मिशिनरी हाडपाक आनी कितें आहा हो स्क्रॅप यार्ड फकत गाडयेकूच आसूंक जाय. सगली कसले भाशेची गाडी आसूं एक पयस जाग्याचेर असो तर अशें इंडस्ट्रियल जाग्यार अशें घातलो जाल्यार हें बऱ्याक पडटलें. आनी कितें जाता नाल्यार कोणी काडटा गाडयो खंयच्या ओपन प्लेसीन दवरता आनी हूंय इगोचे कडेन दवरता हूंय देवळा कडेन दवरता आनी कितल्या वर्सांच उरता. हें चड इम्पॉर्टंट हें आमचे रेजिडेंट हाडला तें आनी बरें. आनी हांव जाणा आमचो मिनिस्टर एक काम करतलो. थँक्यू स्पेस. Speaker, sir, I rise to speak on the private members' resolution moved by Honorable Vijay Sardesai. While just adding to a lot of members have spoken, the scrap dealers also play a vital role. Let us not forget that. Now collecting, sorting, and diverting this material from open dumps to water bodies. Speaker, sir, this operation when it is unchecked, specifically Goramukar, farms, schools, and water body. This is what is the subject that creates problem. Anik maka मुखेलमंत्रींगा ना 2023 त्या वर्साक तेणे आनी तुवें आन्सर पळय दिला मागीर तो म्हणलो 3 म्हयन्या भितर स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी घेवन येता. It was a private members resolution also we spoke. But till now, Speaker sir, म्हाका दिसता what and when, time bound, when are you going to move? No, otherwise after 6 months again, as Vijay said, same thing we will move again. Speaker sir, the key issues in these 6 months that we need to focus on, ek mode the fire hazards. He's spotted out where the fires due to the flammable and hazardous materials, plastic, e-waste, and batteries. And it leads to a lot of toxic emission. So, dusra munda the illegal dumping and burning and runoff of which ends up in the contaminating of soil and groundwater. तो आंता येला मगर ते 2023 तुवें उतर दिल्लें 3 म्हयन्या भितर तूं ही पॉलिसी घेवन येतलो जागो आनी सगळें हें जाता मो. पूण म्हाका दिसता द वे फॉरवर्ड इफ वी लूक lack of registration. There are several scrapyards that are not registered. Oversight and zoning compliance. Zoning compliance with the zone where you are going to move it to. Often these things are seen violating CRZ and village plans. So the way forward is first, Speaker, we need to regulate, register all the existing scrapyards that is in the state of Goa. Enforce ki ek environmental and ek fire safety standards and compliance with land use norms. Dusra munda hai relocate. Now relocate, where will you relocate it? Completely out of eco-sensitive zones, out of residential areas. So which area? A lot of IDCs. आमगे थिंगान गाशाय थिंगा कोंकोडे बी थिंगांक नाकते. मागीर तिसरें मॉडर्नाइज हे ने सिस्टम पळय स्क्रॅप यार्डाचे ते बेलिंग सिस्टम, ऑयल कंटेनमेंट पैड्स, मागीर मॉड्युलर ई वेस्ट युनिट, these are all new things. So म्हाका दिसता finally we should not look at them, everyone looks at them as they are some criminal type of thing. Let us not criminalize scrapyards but find the answers in information, communication, technology and regulation. So but a time framed amka because this is a very important subject in most of the 40 constituencies. When we will come up with this time frame? Honorable Minister. I heard all the members and my answer basically is the same what I had given to our colleague Mr. Vijay Sardesai. We will be holding a meeting very shortly with IDC chairman and all the other stakeholders. We'll see that you all are also basically involved in that decision. And we will inform you all which will be the area because we are trying to identify 2 areas, one in north and one in south. So all these basically scrap yards will be based in one area itself. So that is on the thing. But as far as the policy is concerned, I think we had to come with a policy. We'll come out with a policy by next session. So many with yeah, wait 1 second. I'll take it. See action against complaint received for unauthorized scrapyard has been initiated by collector under LRC 33 in your district. I will verify with the department will conduct an inspection of any unauthorized scrapyards are there.
We will take action. We will take action. Shri Vijay Sardesai. Because sir, मंत्र्यान हे दिला म्हळ्यार उत्तर दिला पण आता ती पॉलिसी येवपाची मुखेलमंत्र्यान फुडल्या हाका म्हणल्यार ते सेम जातले हांवें कितें म्हणलें न्हू आमी एडिशन जातकर अवर वी स्लीप इनटू स्लीप मोड ना ना तो स्लीप मोड सो दिसता तो पळोवंक गेल्यार तुवें आतां 6 म्हयन्याचे टायम दिलो आतां फुडलें सेशन केन्ना आमचें ते रोखडेंच ल्हान घेतलो तूं बारीकशें 3 दिसांचे 4 दिसांचे तशें आसतालें आतां तें केन्ना नव्या वर्साक हय मरे केन्ना तें फुडलें केन्ना तें पॉलिसी सर्क्युलेट झालेली सर केन्ना तें फुडलें सेशन Honorable Sam. ना सॉल्व स्पीकर सर हो इशू कसो आसा जाणा इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी स्पीकर सर एकूच मिनट उलयता स्पीकर सर फाटले फावटी हे रेजोल्युशन हावजान येयल्या उपरांत गव्हर्मेंटान सगळो डेटा घेतलो सगळो हेजो डेटा कलेक्ट केलो ऑलरेडी एका पयलीं थारलेल्या त्या प्रमाणे IDC चेअरमॅनान हाजी मिटींगूय घेतली खंय जागो तांच्या कडेन आसा हे लोकेट करपाकूय ठरले तांच्या कडल्यान विरोध जावपाक लागलो की स्क्रॅप यार्ड तुमी आनीक IDCन हाडूं नाकात IDC पिड्ड्यार जातल्यो म्हणून ताज्या उपरांत आनी एक डिसिजन येयलें की इनिशियली दुसऱ्यो जागा ज्यो आहा पळय न्ही सेपरेट जागाच ह्यो IDCनूच घेवप आनी हांकां दिवप म्हणजे वेगवेगळ्या तालुक्यांनी तरी एटलीस्ट 12 तालुक्यांनी 12 जाग्याचेर IDCन घेवप ताका स्पेशली फॉर द स्क्रॅप शेवटी एक गजाल खरी आसा नॉर्थ एंड साउथ ना नॉर्थ एंड साउथाच्या पेक्षा ते चड करचें पडटलें कित्याक सांगता हांव दोन कडेन करून आतां तूं बार्देसांत म्हणशीत न्ही रे बार्देसांत कितलोसो स्क्रॅप आहा एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय हो सगळो स्क्रॅप एकी कडेन येता म्हणून कोयरूय बी काडलो वता नाजाल्यार हो सगळो कोयर बीच बेल्टांत खूब मोठ्या प्रमाणात आसतलो असलो स्क्रॅपाच्या निमित्तान ते सगळो कोयरूय लागीं करतात आनी एकी कडेन वतात आनी तो रिसायकल जाता म्हणटा तसो तो विकतात ते जाता त्याची स्पीकर सर म्हणजे मेजर ह्या 8 तालुक्यांनी तरी म्हणजे कोस्टल बेल्टाक तरी सेपरेटली ताका प्रत्येक तालुक्यात जागा जाय आमी IDC इवन दो द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक द इनिशिएटिव्ह IDCच्या बरोबर आमगे जे जागे आमकां जो कोण विकत दिता ते जागो विकत घेता डिमार्केट करता आनी स्पेशली तांकां आमी लिजार दिता ताका सगळ्यो फॅसिलिटीज जितक्यो प्रोवायड करपाक जाय आत्तां तेंच्यांनी आमी ज्या ज्या जाग्याचेर बेगीन ज्यो शिफ्ट करपाक जाय पयलीं म्हणजे कोस्टल बेल्टात सारके म्हणजे तेणी म्हणजे सांगलें नागवा विलेज पॅडी फिल्डार आसा हाज्या फुडें गोंयकारांनी कोणी पॅडी फिल्डान तांकां जागा दिवच्यो न्ही हय तेंच कशें जालें स्पीकर सर आमच्या गोंयकारांनी बी तांकां पॅडी फिल्डान तरी जागा दिवच्यो न्ही म्हणजे तुजें शेत सोडून दी उरलेल्यांचें शेत ताका लागून पिड्ड्यार जाता म्हणजे आपल्या शेताचे भाड्याचे पयशे तो अल्पशे कितें घेता ना स्पीकर सर तूं आनी गोंयकारांक दिवपाक दी बी म्हणल्यार तूं आनी फुडें दवरनाक तें आतां तूं दी जागो स्पीकर सर एक फिगर मुखेलमंत्र्यान आयकूंक ना 1000 स्क्रॅप यार्डां आसा 269 लिगल आहा म्हळ्यार 800 इलिगल आहा 408 आनी 408 तालुका वाईज बार्देजान 103 इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा इलिगल लीगल उलयना इलिगल आहा 103 बार्देजान टोटल अराउंड 400 आनी सेकंड तूं आतां ती बीच बेल्ट म्हणटा पळय हांव बीच बेल्ट न्ही आमदार हांवें हाडला रेजोल्युशन बीच बेल्ट म्हणटा तांचे कशी म्हजे पयलीं स्पीकर सर आमचें सोल्युशन कितें आसलें हाडूं बाब दिगंबर कामतीकूय खबर आहा आमी सिटी एरिया म्हळ्यार प्रायम रियल इस्टेट त्या जाग्याचेर ते स्क्रॅप यार्ड आहा ते बसपाक तयार आहा ते जागो घेवपाक तयार हांवें एक जागो दाखयल्लो आहा नेक्स्ट टू इंडस्ट्रियल इस्टेट नॉट पार्ट ऑफ IDC ताणें ते एक खंयचे एजन्सीन कित्याक की नॉर्थ एंड साउथ विल बी एन इशू because you won't get such a big place of land and all of them won't come in one place and it is not possible for the not possible so taluka wise करून जाय ते because sir हांवें एक ते ह्या जागा एश्युरन्स दिता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या सिरियस इशू कित्याक तिसऱ्यादा हे येता आमचे बाब शेट्ये दोतोर शेट्ये येवपाक ना हे हाडिल्ले हांवें हाडला 2 ना हे तिसऱ्यादा हाडटा स्पीकर सर फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हो इशू रिजॉल्व करता आनी सगळे ऑफिशियली करता तेणे करून तांकांय बी ऑफिशियली जागो दिता आनी हो विशय आमी काबार करता स्पीकर सर Honorable member, is it your pleasure to withdraw the resolution? I will now think that Babush will get a smart solution unlike the smart city therefore I will withdraw it The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the resolution is withdrawn.